गोंय सद्याक ओसय ओसयच्या तालार धोलपाक लागला, नाचपाक लागला। शिगम्याचे दीस जाणटे नेणटे उमेदीन नाचतात, धोल वाजयतात, घोस्त काडटात। पळोवया होडर कुडचडची आगळीवेगळी होळी, सावड्डेची पारंपारीक होळी आनी मोरजेची धुळवड। राज्यांत 5 ते 15 दीस शिगम्याचो बोवाळ पळोवपाक मेळटा। 2 वर्सां साबार शिगमो बंद आसलो, पूण आतां कोरोना नियंत्रणांत आशिल्ल्यान अंदू शिगम्या मेळ नाचपाक लागल्यात। सुरवेक पळोवया होडर कुडचडेची होळी। वाडे आनी मुड्डेर हो मेळ जाता। दरेकल्याचे तुळशी कडेन घरां खेळटात। शेवटाक मेळ होळयेच्या मांडार वयता। शिमेवयल्या नमनान होळयेक सुरवात जाल्या। पळयात आगळो वेगळो शिगमो। आनी ही पळयात सावड्डे तिस्कार आनी आनंदवाडी सावड्डेची होळी। भुरग्यां आनी जाणट्यांनी कसो घोस्त काडला तो। मोरजे शिगमो नेटान खेळटात। दाडोबा देवस्थानाच्या वाठारांत मेळ राती जागयतात। पळयात थंयचो पारंपारीक शिगमो। त्या वर्सा पळय होळी कोरोनाच्या टायमार जाल्ली पळय, त्या टायमार प्रत्येक घरा घरी एक भंय कसो निर्माण जालो। भुरग्यां काडून कोण भायर काडूंक सोदिनासले आनी कोणाच्या दारा वचून की हागप मागप करप आसता की चुट्टा म्हूण नाका, लांकडां म्हूण नाका, अशे पद्दतीन ती होळी करतात। म्हणजे ती कलेक्ट करपाकूच लोकूच कशें जातलें तशी बारीक प्रमाणात पुरू केली। पण अंदू जी केली तिका लोकांनी सांगलें, देवाक सांगलें, तिका सांगलें आमी सुद्दां आमची होळी पेटयतना गाराणें घालता, देवी होळी माते हे सगळें तूं जळोवन उडय। त्या प्रमाणे तिणें जळोवन उडयलें आनी अंदू आमकां उमेदीन आनंद भरान होळी करपाक दिली आनी हेच्या फुडें ती व्हडले तेच्या फुडें भरभराटीन करून घेतली अशी म्हाका पूर्ण खात्री आहा। गोवा 365 खातीर कुडचडे, सावड्डे, काणकोण, मोरजेच्यान समृता खणगांवकर, श्वेता गांवकर आनी संदीप कामुलकार।